नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जमनी करात नांवार ना जाल्यार करतले मायनिंग ऑक्शनाक विरोध. शिरगांवच्या लोकांची सरकाराक शिटकावणी. गोंयांत लंपी स्किन डिजीज खातीर चांचणी सुरू. दारबांदोड्या 2 पाडकांक दुयेंस जाल्ल्याची शक्यताय. खावपाच्या तेलाचे वाडले दर एन दिवाळेच्या मुखार लोकांक धपको. पारंपारीक पद्दती वांगडाच आधुनीक तंत्रगिन्यानाचोय करात वापर. आल्दोंचो आमदार कार्लोस फरेराचे शेतकारांक आवाहन. भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाक परवडना जाल्यार हें काम दिवचें आमचे कडेन. आम आदमी पक्षाची सरकारा कडेन मागणी. आनी फुडले 5 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. देवस्थान समिती, शिरगांवचे लोक आनी कम्युनिदाद ह्या सगळ्याचो खण पावणेक विरोध ना वा खण बंद करपाचो कोणाचोच हेतूय ना. शिरगांवकारांची जमीन थळाव्यांच्या नांवार जाली जाल्यार सर्वेक्षणाक हयकार दिवंक शकतात अशें एनआय देवस्थान समितीचो अध्यक्ष गणेश गांवकारान सांगलें. शिरगांवच्या लोकांक सर्वे टायटल दिवन सगळें पीठ भरून काडचें, तशेंच शेतांक कायम स्वरुपी रोवपाक परवानगी आसची आनी सैमाचो इबाड जावचो न्ही हाचेर सरकारान विचार करचो जाल्यारूच खण पावणी सुरू करपाक हयकार दितले अशें थळाव्या शिरगांवकारांनी सांगलें. देवस्थान म्हूण किंवा शिरगांवचे गांवांतले लोक जे आसात किंवा आमची कोमदाद जे आसात तशें मायनिंगाच्या विरोधान ना. मायनिंग बंद करपाचो असो कोणाचो हें ना, इंट्रस्ट ना. आमचो मुद्दो इतलोच आसा, आमची जमीन जी आसा ती पयलीं आमच्या नांवार जावपाक जाय. तें समज जर जालें न्ही जाल्यार आमी अलाव करूं शकता सर्वीस रायट तुमकां. गव्हर्मेंटाक आमी अलाव करूं शकता. प्रॉब्लेम कांय भितर येवपाचो ना. पूण पयलीं आमचो सर्वीस रायट, आमची टायटल जे आसा ते क्लियर करून दिवपाचें. आमचे लोक, आमचे थंयसर लोक कामगार आसात, डिपेंडंट्स आसात मायनीचेर, तांची पोटां भरपाक जाय हें आमकां खबर आसा. पूण एट वॉट कॉस्ट? तांचे पोटां भरता आसतना मायनी आमचे सर्वेस रायट किंवा आमचे मायनीचे टायटल सगळे लोकांच्या घशान घालून हें जावपाक शक्य ना. आमचे समज जर तर टायटल क्लियर जालें, हे डंप जे आसात ते डंप सगळे क्लियर करून ते आमचे जे पीठ जे आसात ते सगळे भरून काडून सगळे रिस्टोर करपाक जाय. ताच्या नंतर आमचे क्रिक्स जे आसात ते क्रिक्स भरलेले आहात ते सगळे काडपाक जाय. ताच्या नंतर आमचे झरे जे आसात ते झरे आसात तशे रिस्टोर जावपाक जाय. शेतां जी आसा आमची ती जे आमची परमनंट उपभोगाची साधन आसा ती शेतां लावपाक मेळपाक जाय. हेचेर समज गव्हर्मेंटान विचार करून हे सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पयलीं प्रोवायड करपाक जाय. ते सगळे बाकीचे क्लोज करूनच तांच्यांनी मागीर ह्या मायनिंग ऑप्शन करपाची अशी गरज आसा. फाटल्या सप्तकांत धारबांदोड्या वाठारांत 2 दुबावीत लंपी व्हायरसाची पाडकां सापडली. देखून धारबांदोडे म्हालांतल्या गोरवां सांबाळपा खात्यान दोतोरांनी गांवांत वचून पाडकाच्या रक्ताचे नमुने घेवपाक सुरवात केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गांवांत सुमार 150 परस चड गोरवां आसात. सगळ्या गोरवांच्या रक्ताचे नमुने घेवन चांचणी करपाक बेगोबेग धाडटले अशें गोरवांचो दोतोर राम परब हांणी सांगलें. दुधाच्या म्हारगायेचो फटको सोंसता आसतनाच आतां खावपाच्या तेलाची दर 2 ते 6 रुपयांनी वाडल्या. तेला वांगडा बटाट आनी कांद्याची दर वाडली. ह्या म्हारगायेक लागून दिवाळेचे जिनस आतां कोडू जातले. फाटले कांय दीस पाम तेलाच्या दरांत 2 ते 5 रुपयांनी वाड जाल्या जाल्यार सूर्यफुलाचे तेल 3 ते 5 रुपयांनी वाडला.
फाटल्या सप्तकांत कांद्याची दर 30 रुपया किलो आशिल्ली आतां 40 रुपया किलो कांदे. तशेंच बटाट्याच्या दरांत लेगीत वाड जाल्ल्याचे वेवसायीक सांगतना दिसून येतात. ह्या म्हारगायेचो फटको सर्वसामान्य गोंयकारांक बसतलो, पूण दिवाळेक वापर जावपी खाद्य सामानांक म्हारगाय वाडिल्ल्यान दिवाळी मात कोडू जातली. शेती खातीर पारंपारीक पद्दती वांगडाच आधुनीक तंत्रगिन्यान आपणावपाची गरज आसा अशें हळदोणचो आमदार कार्लोस फरेरान सांगलें. सरकारी अनुदान येवजणे खाला शेतकारांक अशीं 11 मशिनां उपलब्ध करून दिल्यात. मशीन परिपूर्णक मेळोवंक शकना, पूण मशीन वापरल्यार उत्पादन आनी फायदो वाडोवंक शकतात. शेतकी प्रगती जावपा खातीर शेतकारांक मजत जाय, देखून शेतकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक मेळून सध्याचे येवजणे खाला लाव दिवपाची आनी नवी येवजण तयार करपाची विनवणी करतलो. तशेंच शेतकारांक आदार करपाचें आवाहन सरकाराक केलां अशें कार्लोसान सांगलें. नाचनोड्या भात कापणी मशिनाच्या उक्तावणा वेळार कार्लोस उलयतालो. आयज आमच्या हार्वेस्टर मशिनाचें इनॉग्रेशन जालां. कार्लोस आल्वारीस आनी फरेरान इनॉग्रेशन केल्लें आहा. तेन्ना मागता सगळ्यां कडेन की अशेंच आमकां वर्सान वर्स जाता तितले बेगीन, कित्याक खुबशे आमी ट्राय करताले शेताक पिकलीं मशिनां आमकां जाय पूण मशीन मेळनासलें. पूण आतां कितें जावं पूण येयल्लें आहा तेन्ना आमी ते काडून घेता आनी सगळ्यां कडेन मागता की कॉपरेट करचें तेंच्यांनी शेता बद्दल. आनी गोंयच्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक मिड डे मील दिवपाक परवडना जाल्यार सरकारान हें काम आम आदमी पक्षाक दिवचें अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. मिड डे मिलाक लागपी रेशनाच्यो वस्तू घेवन आयज आपाच्या कार्यकर्त्यान सरळ शिक्षण संचालनालयाची वाट धरली. विद्यार्थ्यांक मिड डे मील मेळना, जंय हो आहार दिता तो उण्या दर्जाचो आसता. तशेंच ह्या आहाराक लागपी वस्तू घेवपाक सरकाराक फावो तितली निधी मोडना असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. मिड डे मिलाक खंयच्या शाळांत पावना ते जाणून घेवपा खातीर हांव फुडल्या 4 दिसां भितर खासा हेल्पलायन लोकां खातीर लॉन्च करतलो अशी म्हायती तांणी दिल्या. You will be surprised की 2014 6 रुपया 11 पैसे फॉर प्रायमरी आणि 8 रुपया 11 पैसे फॉर नॉन प्रायमरी सेक्शन. हे अलॉटमेंट जे आसा ते 2014च्यान 2022 पर्यंत तेच आसा. जी दाळ 30-20 रुपया किलो आशिल्ली ती आज 120 जाल्या. जे तेल 70-60 आशिल्ले ते 200 वयर जाला. हाव इज गव्हर्मेंट एक्सपेक्टिंग दॅट 6 रुपीज 11 पैसा इज इनफ पर चायल्ड पर डे फॉर प्रोवायडींग हेल्दी मिल्स. आमकां म्हायती मेळ्ळा की 2016 जेन्ना न्यूट्रिशन कमिटी मेळिल्ली तेन्ना 2016 सांगिल्लें की 22 रुपया पर डे पर चायल्ड इज नेसेसिटी. नाव 2016 ते 2022 गॅस सिलिंडर कमर्शियल जो आसा घरगुती सोडा तो 1000 रुपयाचेर पावला. कमर्शियल जो आसा तो 2000 जाला. दॅट मिन्स प्रायस रायज इज 4 to 5 times. पूण सरकार आडेवेडे घेता हे प्रायस वाडोवन दिवपाक. देर इज अ फायल वीच इज प्रपोज्ड एंड पेंडींग वीथ फायनान्स डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज प्राइस इंक्रीज विच इज सॉट इज 8 रुपया 11 पैसे पर चाइल्ड आणि 10 रुपया 11 पैसे फॉर सेकंडरी. एंड दॅट इज ऑल्सो फायनान्स इज ऑब्जेक्टिंग की हे कशें. म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय फायनान्स डिपार्टमेंटान जे आसा आनी CM ऑल्सो इज ऑल्सो फायनान्स मिनिस्टर. बाजारान यो म्हजे बरोबर, हांव तुका व्हरता. प्रायस कितले जाल्यार ते पळय, तुमकां फुकट मेळटा घरा सगळें. तेन्ना तुमकां ते प्रायस खबर आसचें ना. आज गंवाचें पीठ कशें किलो जालां तें पळय. आज एक पाव 5 रुपयान केदो येता तो पळय. आज तांदूळ कशें जाले, तेल कशें जालें तें पळय. गरीब कसो जगता तो पळय दवरपाक आनी इतलो वेळ काडपाक हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक. सो वी कंडेम दीस एक्ट एंड वी आर हॅपी टू प्रोवायड दीज मिल्स. वी ऑल्सो कॉल अपॉन पेरंट्स फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा. आमी एक नंबर लॉन्च करतले इन अबाउट 4 days टायम. वेर तुमी जर तुमचं खंयचें स्कूल आसा, शाळा आसा, गांवांत ज्यो शाळा आसा, ज्या जाग्यार मिड डे मिल्स पावना, जे रॉंग पावता, जे फालतू दिता, जाल्यार ताजें आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें.
we will assist Director of Education and Education Department in taking action against these schools. It is high time Goan children जे भुरगे आसा तांकां proper nutritious meal मेळचे, at least basic तरी मेळचे. तांचो डिमांड रिगार्डींग मिड डे मील आशिल्लो. ते म्हणटा की आमी मिड डे मील सप्लाय करता. सो आय टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली ओनली NGO, registered NGO आसता पळय, registered self help group, they can provide mid day meal. We cannot entertain any political party to intervene in this matter. ते आपणे सर आनी आमी जे कितें मिड डे मील दिता ते FDA कडल्यान एप्रुवल घेवन ते भुरग्यां पर्यंत पावयता. सपोज फाल्यां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार इट वील बी ब्लेम. सो त्या खातीर आमी खंयच्याच दुसऱ्या लोकां कडल्यान कांयच भुरग्यांक दिवपाक एनकरेज करना. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत शुक्रारा कांय वाठारांत गडगडाटा सयत उटंगाराचो पावस पडलो. फुडले 5 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. अध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आनी गोंयांतल्या पुर्विल्ल्या हिंदू संस्कृताये विशीं म्हायती दिवपाक म्हाळसा देवूळ वेर्णा हांगा अत्याधुनीक संग्रहालय स्थापन करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. 100 वर्सांची फाटली पोरणी थळां वळखून तांची राखण करून ती पुरातत्व खात्या खाला सांबाळपाक पावलां उबारतात अशें सुभाष फळदेसायन सांगले. गोंयांत जे किल्ले आसात तांची सोबीतकाय नश्ट करिनासतना किल्ल्याचें नूतनीकरण करतले अशें सुभाष फळदेसायन म्हाळसा देवळा कडेन अत्याधुनीक संग्रहालयाची पळोवणी केल्या उपरांत सांगले. संपूर्ण वातावरण पळयलें जर जायत वा म्युझियम बाय इटसेल्फ भायल्यानूच पळयल्यार इतको सुंदर दिसता. ताची ती भायली सुंदरकाय आनी भितरले जे आमचे हें आसा कोर इजेन्स म्हणटा आमी ताका, म्हणजे तातूंत भितर म्हत्व आसा तें तुका तितलें ब्युटिफाय जातलें अशें कांय ना. मुर्ती आसात त्यो मुर्तेचे डिस्प्ले कशे भशेन करप हाचेरूय डिपेंड आसतलें. सो डेफिनेटली हांगा येता तो पर्यटक आसा तो खूश जावन वतलो. एक म्हणजे गोंयचें सगळ्यांतलें म्हत्वाचें आनी पुराणांतलें दैवत्व हांगा आसा आनी आमकां हिस्ट्री प्रमाणे पुराणान भितर गेले नंतर कळटा की गोंयचें एक वन ऑफ दी लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेम्पल वॉज हियर एंड वीच इज अगेन री-एस्टॅब्लिश्ड हियर विथ द हेल्प ऑफ ट्रस्ट, गव्हर्मेंट एंड देवस्थान समिती. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे मेजर म्हणजे एक फोर्ट्स आसा आमचे जे ट्रेडिशनल ओल्ड फोर्ट आसा, एन्शंट फोर्ट्स आसात. ते फोर्ट्स आमी परत एक फावटी रिस्टोर करतले, तांचे कन्जर्व करतले. म्हणजे ज्या आर्किटेक्ट्स आमकां हाजे लागतात ते आर्किटेक्टांक घेवन ताची नैसर्गीक ब्युटी कांयच हें करनासतना ते रिस्टोर करपाचें आमचें म्हत्वाचें कार्य आसा. एनी रिलिजियस स्ट्रक्चर वीच इज ओल्डर दॅन 100 years we will take up as archaeological protected sites and we will see to that the old treasure of our Goan heritage and culture we will try to restore that and परत एक फावटी लोकां खातीर खुले करपाचें. कोयर एकठांय करपाक तशेंच तांचो विलो लावपा खातीर पंचायत तशेंच नगरपालिका पयशे घेतात. मात ह्यो पंचायती वा नगरपालिका कोयराचो विलो लावपा खातीर सरकाराक पयशे फारीक करिनात. ते खातीर ह्या फुडें पंचायत आनी नगरपालिके कडल्यान कोयराचो विलो लावपाक सरकारान फी घेवपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ल्या बसकेंत जाला अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. We were basically thinking of why only certain areas. Full basically Goa waste management. When there's a waste management corporation, it should be actually like a company. It should be, and all full Goa is in fact waste they should take care of. Then afterwards there will be no this fellow is not doing a good job, and that fellow is not doing job. Panchayat is not doing it. Now this is basically a blame game between Panchayat, municipality. Some people from the Panchayat area they come and dump in the municipality. So the municipality, because municipality collects, they has got a dedicated people basically to collect. So that is so we have still not done any study on it. So Chief Minister basically told the member secretary basically to study the matter.
बट अजेंडाचेर आशिल्लो तो. हय आनी आतां सद्या कितें जालें आतां सगळे गार्बेज आमी कितें जालें सगळे CCBचे मागीर दे रीच पंचायत गार्बेज फ्री घेता बट फ्री घेता बट दीज पीपल बेसिकली दीज पंचायत एंड द म्युनिसिपालिटी चार्ज द पीपल सो दे डोंट पे द मनी टू वेस्ट मॅनेजमेंट. ओके. So all this basically funding is coming directly from the government. So we basically want to see that they are self-sustainable. So we are trying to work on that. पंचायत म्युनिसिपालिटी कडल्यान तुमी बी पयशे कितें अरे घेतले? पैसे घेवंक जाय न्हू पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी पैसे घेता लोकां कडेन डोर टू डोर गार्बेज वो गार्बेज टॅक्साक आहा सो दॅट इज नॉट बीन ट्रान्सफर्ड बेसिकली टू वेस्ट मॅनेजमेंट दॅट शूड बी ट्रान्सफर्ड बिकॉज वेस्ट मॅनेजमेंट बेसिकली टेक्स केअर ऑफ द वेट वेस्ट. Full amount should be transferred or some No, part? whatever, and some ratio should be there. At least the moment they start taking garbage to the plant on a tonnage basis, at least so much per ton at least. That is the way how they should charge. सांगे भाटी बिरेस्तारा एका व्हडलें आंब्याचें झाड पडून तें व्हांवून येवन पुलाचेर अडकलें. हे झाड पुलाचेर अडकयल्ल्यान उदक वचपाची वाट बंद जाली आनी उटंगराच्या पावसा वेळार पुला वयल्यान उदक व्हांवपाक लागलें. त्या वेळार भाटी सावन वाडे मेरेनचो रस्तो बंद जालो. पुला वयल्यान उदक व्हांवतालें ते रातच्या 7 वरांचेर देंवलें तेन्ना रस्तो निवळ जालो. पालोवपी दळ झाडां कापपाक गेल्ल्यान तांकां JCBच्या आदाराची गरज आशिल्ली पूण आयज लेगीत तें झाड काडपाक मेळ्ळें ना. परतून पावस पडलो जाल्यार परतून ह्या झाडाक लागून पूल बुडपाची शक्यताय आसा. दर वर्सा 21 ऑक्टोबराक ह्या दिसा पुराय देशांत जे पुलीस खात्यांतले कर्मचारी देशा खातीर शहीद जाल्ले तांकां याद करपी दीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसाक पुलीस कोमॅमोरेशन डे म्हूण वळखतात. ह्याच लोकांक याद करपाक गोंयांत लेगीत हो दीस मनयलो. ह्या वेळार शहीद जाल्ल्या पुलिसांच्या घरचे तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांनी पुलीस मुख्यालयांत हो दीस मनयलो. October 2022, we are observing Police Commemoration Day throughout India. On this day, when a section of Indian Police Forces were patrolling border area of Ladakh, armed forces of China similarly attacked our forces, in which 10 jawans of CRPF lost their lives. Since then, every year on this day, it is observed as Police Commemoration Day all over the country. शुक्रारा मयेचे आमदार प्रवीण शेट आनी परयेची आमदार देवया राणे हांणी जिल्लो अधिकारी आनी दरेका विभागाच्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हातूंतल्यान खण पिडितांच्या निधीचो वापर कसो करूंक येता हाचेर चर्चा जाली. तशेंच आयज मेरेन सुमार 80 कोटी निधीचो वापर जाला अशी म्हायती आमदार प्रवीण शेट हांणी दिली. तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे प्रस्ताव मांडपाचे आसात ताचे विशीं पंच आनी सरपंच कडेन बेगीनूच चर्चा जातली अशें आमदार देवया राणे हांणी सांगलें. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाची मिटींग आसली. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन ही एक अशें ऑर्गनायजेशन आसा जी गोंयांतले मायनींग इफेक्टेड एरिया आसा त्या एरियांतल्या लोकांचे डेव्हलपमेंट जावपाक लागून तेंच्यांनी एक प्लॅनिंग केल्लें आसता आनी त्या प्लॅनिंगानुसार ती एरिया तेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाक घेतलेली आसता. तर ह्या सालांतली ही पयली मिटींग जाली आयज आनी वेगवेगळे इशू हितून डिस्कस केले जे पयल्या फाटल्या मिटिंगेन जाल्ले ते इशू डिस्कस केले आनी नव्या प्रपोजलांचेर डिस्कस केले. तर जे प्रपोजल जाल्ले आसा थोडे इन प्रोसेस आसा ते कंप्लीट जाल्या नंतर आमचे कडेन सादारण 22 कोटी फंड उरतलो. आतां तेजे आमकां नवीन प्रपोजल धाडपाक लागून एक आमी जे प्रपोजल धाडपाक जाय ते आमी प्रपोजल करून धाडूं येता अशे तरेचे ही मिटींग आसली. आतां पर्यंत 80 कोटी सुमार युटिलायज जाल्लो आसा आनी हो फंड्स आसा तो मायनींग बंद आसल्या कारणान 2012 पासून तो व्हेरी स्लोली ग्रो जाता. म्हणजे आमकां जी रॉयल्टी येता
त्या एमावंटानूच ती ग्रो जाले आसा म्हटल्यार ई ऑप्शन बी जाल्ले पळय त्या माध्यमांतसून जी रॉयल्टी येयली तितूनच ती ग्रो जाल्ली वेरएज मायनींग जर चालू जालें जाल्यार हो एमावंट आहा तो झपाट्यानी वाडटलो आतां ई ऑप्शन समजा जालें किंवा आतां मायनींग रिझ्युमशन जालें जाल्यार हो जो फंड आहा न्हू तो चडांत चड वाडटलो फंड्स आसा अमके अमके हातून वी कॅन डू सो नाव हांवें तेंच हांवें म्हणलें न्ही आय वील स्पीक टू माय सरपंच आनी जे मॅक्सिमम प्रपोजल्स आसा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत ते आम गोइंग टू ट्राय टू पुट इट अप गोवा टॅक्सी ॲपाक आमचो खर विरोध आसतलो आनी ते खातीर आमी रस्त्यार देंवतले हातूंत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या ताची जापसालदारकी सरकाराची आसतली अशी शिटकावणी खासगी टॅक्सी वाल्यांनी केल्या दिवाळी उपरांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत सरकार ह्यो टॅक्सी ॲप लॉन्च करपाचे आसा देखून ब्रेस्तारा खासगी टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करीत ह्या ॲपाक खर विरोध केला फर्स्ट ऑफ ऑल एप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करपाक कावंटर हाडले एअरपोर्टार थंय कंडेम करपाक आनी सेकंड ते खातीर म्हणटा जेलाचो एप हाडटा सो आमी हे जेलाच्या एपाक कोणूच जॉयन जावचे ना एप बेस्ड टॅक्सी आमची गोंयांत फिजिबल ना आनी त्यो आमची एप बेस्ड टॅक्सी आमचो धंदो सोंपोवंक येयल्ली ह्या गोंयांत सो आमी हेका कोणूच जॉयन जावचे ना म्हूण सांगपाक मिडिया मार्फत सरकाराकूय कळोवंक जाय म्हूण सांगपाक हांवें येयल्ले आयज हांगर आमचे कडेन सगळे आख्खे ऑल ओवर गोवाचे जितके टॅक्सीकार आहा जे कोण सगळी असोसिएशन आहा सगळे मेन टॅक्सीकार आहा तितके हांगर आमचे वांगडा आहा तो मोहीन भितर स्टेटमेंट करता की तेज्या वांगडा स्टेक होल्डर आहा बाकीचे जांक जे असोसिएशन आहा म्हणटा तेज्या वांगडा खंयचेच असोसिएशन ना तेजे कडेन फक्त ते युनायटेड टॅक्सी मॅन आहा तेजे 2-3 जाण आहा तेजी लायट चाडटात तेच हाज्या वांगडा आहा सो आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता तुमी कितकेय आमचो धंदो उद्ध्वस्त करपाक ट्राय केला सुद्दां नाल्यार आमी उगी रावचे ना जी एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयांत जाल्या तेज्या पेक्षा महाभयंकर एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयांत जातले आनी कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडली नाल्यार हाका सरकार जबाबदार आसतलो ही तेंच्यांनी नोंद घेवपाची आनी जर सरकाराक गॅप हाडूंकूच जाय जाल्यार हाडच्या पयलीं ते मोहीन गुदिन्याचें मेंटल हेल्थ आहा तें चॅक करून घेवपाचें कित्याक तो पिसो गो कितें बडबडीत चालू आहा तो टॅक्सीकारांक सोंपोवन टॅक्सीकारांक धंदो उद्ध्वस्त करून आपली वर्सां भरूंक सोदता तो सो सरकारान जे हे पाऊल हाडला जेलाच्या अंडर ते हे हाडूंक सोदता तो फाटीं घेवपाचो एप बेस्ड टॅक्सी आमकां गोंयांत नाका हे कितें हो सगळो षडयंत्र जाल्लो आहा जे लोकल बिजनस स्टॅब्लीश बिजनस आहा टॅक्सीकारांचो जो निमाणो बिजनस गोंयकारांच्या हातीन उरला तो बिजनस उद्ध्वस्त करून खंय तरी प्रायवेट प्लेयर आनी एग्रिगेटरांच्या हातीन दिवपाचो षडयंत्र आहा हेज्या पयलीं सरकारान आपल्या स्वार्थाक लागून मायनींग सोंपयलां आतां ट्युरिजमूय स्लो सोंपोवंक सोदता सो सरकाराक आमची मिडिया मार्फत चेतावणी आहा की तुमी आमच्या पोटार पांय दवरूंक येत नाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले आमी बसचे मोडचे ना घर हांगासर येयला आतां स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक आमच्या मिनिस्टराक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार तेणी आमकां माफिया म्हणलें लास्ट टायम तेणी आमकां माफिया म्हणलें आमी माफिया न्हू माफिया कोण न्हू तेजें ताका खबर आसा आनी तेज्या फाटल्यान माफिया आहा ती आमकां माफिया करूंक सोदता आमी माफिया न्हू सेकंडली तो आतां नेवो एप हाडूंक सोदता आमकां आतां की सगळ्या ट्युरिजम मिनिस्टराक आनी 2-3 जाणांक घेवन नेवो एप आमी तो त्या एपाक कंडेम करता आमी त्या एपाक जॉयन जावपाचें ना शुक्रारा सकाळी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांच्या हस्तुकी केटीसी बस स्टँडा लागसारच्या वॉलांत वाठारांतल्या नव्या 200 kVA ट्रान्सफॉर्मराचे लोकार्पण जालें हाच्या आदीं थंय आशिल्ल्या कमी दाबाच्या ट्रान्सफॉर्मराक लागून विजेच्यो भरपूर समस्या थळाव्यांक सोंसच्यो पडटाल्यो देखून दिवाळीच्या फाटभुंयेर हो प्रस्न सुटावो करपाक मजत केल्ल्या खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे उपकार मानतात तशेंच सरकारा कडल्यान थळाव्यांक ही दिवाळीची एक भेट मेळ्ळ्या अशें मत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी मांडलें सगळ्यात पयलीं इतलें सांगूंक सोदता की ह्या भागांत म्हणजे वळान भागांत वॉल्टेजीचो खूब प्रॉब्लेम आशिल्लो पयलीं पासून आनी आज खंय तरी 200 kVAचो आमी ट्रान्सफॉर्मर नवो बसून म्हाका दिसता ह्या वाड्याच्या लोकांक आनी सरावंडींग एरियाजांत म्हणजे लायट वेवस्थीत मेळटली अनइंटरप्टेड मेळटली पावर फ्लक्च्युएशन जावपा ना आनी त्या खातीर हांव पयलीं म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन ढवळीकारचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन फेर्नांडीस तांचे देव बरें करूं म्हणटा हांगचे सगळे संजीव नाल्यार राघवेन हे सगळे ऑफिशियल्सांचे देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले फास्ट तांणीय बी खूब फास्ट वर्कींग केलें आनी खंय तरी दिवाळेच्या
एक 2 दिसां पयलीं दिवाळी आमी उजवाडाचो हें म्हणटा खंय तरी आज ह्या वॉर्डाच्या मनशांक गिफ्ट कसो सरकारा कडल्यान की हाजे फुडें असो प्रॉब्लेम जावचो ना आनी ते सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.